अस्मिताय दिसा गोंयभर वेगवेगळ्यो कार्यावळी जाल्यो। मुख्यमंत्री पर्रीकारान फातोड्ड्या ओपिनियन पोल स्क्वेअराचें उक्तावण केलें। थंय ओपिनियन पोला खातीर वावरिल्ल्या आर्टिस्ट एक्टिविस्टांच्या पोर्ट्रेट्सांचें अनावरण जालें। रवींद्र भवनांत भुरग्यां खातीर सर्ती दवरिल्ल्यो। जनमत कौलाचेर प्रदर्शनूय जालें। 2019 मेरेन जनमत कौलाचेर धडो सिलेबसांत घालतले म्हूण मुख्यमंत्री उलयला। ह्या दिसाच्या संदर्भात हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की इतिहासान आमच्या इतिहासाची पुस्तकां रिती आहा। गोंयचो स्वातंत्र्य लढोय ना आनी ओपिनियन पोलाचेर दिल्लो लढ्याचेंय कांय हें ना। सो येणाऱ्या काळान फुडल्या वर्सा भितर हाजेर सगळ्यांची कमिटी करून सगळ्या भागांक रिप्रेझेंटेशन दिवन हाजें खंय तरी इन्क्लुजन कमीत कमी 2018च्या एकाडेमीक इयराक नासत पण 2019च्या एकाडेमीक इयराक इतिहासान गोंयच्या इतिहासान हे इन्क्लूड जावंक जाय ही हांव गॅरंटी घेतलो आनी हें तुमकां हांव वचन दितां। पयलीं एकूच सांगूंक सोदता म्हणटा हें ओपिनियन पोल वी रिस्पेक्ट एवरी ओपिनियन इन्क्लुडींग द ओपिनियन दॅट इज अगेन्स्ट अस म्हणून आज जेन्ना तो ओपिनियन पोल स्क्वेअर म्हणून काल कोणें पयलींच इनॉग्रेट केलो तो काल केल्लें इनॉग्रेशनूच फायनल हें आमी मानिल्लें आहा। आज मुख्यमंत्र्याच्या हातान तें इनॉग्रेशन जावंक ना तें काल जे बायलेन केल्लें तिच्या हातान जाल्लेंच हें आमी मानिल्लें आहा आनी ताजेर तुमी बरयलां तें पळयात। आमी हे फक्त स्टॉलवर्टांक सलाम माननात आमी जे 1,72,191 लोक 54.2% ऑफ गोवाज वोटींग पर्संटेज जे लोकांनी गोंयचे मर्जराचे विरुद्ध मत मारलें तांकां आमी सलाम मारिल्लो आहा। तातूंत सगळे येतात कित्याक सगळ्या फुडें चॅलेंज एक आहा। आतां गोंयकार आतां खंय पावला ते टायमार कोण तरी आयलो आनी म्हणपाक लागलो गोंय काडून मर्ज करुया महाराष्ट्रांत। आतां नवी चॅलेंज आहा। आतां लोक भायले येवन भितर मर्ज जाल्ले आहा। दीस इज द बिगस्ट चॅलेंज। चॅलेंज आज गोंय व्हरून थंय मर्ज करपाचें ना। चॅलेंज आहा की भायले लोक येवन भितर मर्ज जाल्या तांचें कितें आनी आमचे गोंयकारांचें कितें। मान जो दिवपाक जाय तो दिवकूच जाय आनी ह्याच गव्हर्मेंटान आमच्या गव्हर्मेंटान अस्मिताय दीस हो डिक्लेअर केल्लो आहा ह्या फावटी। पूण म्हाका दिसता फुडले वर्स जावच्या पयलीं जो खरो मान तांकां मेळपाक जाय पणजेन आमचे कॅपिटल सिटीन हो तांकां आमच्या गव्हर्मेंटान दिवपाक जाय। फर्स्ट इयर आमचे कंप्लीट जाता बिफोर 52nd इयर कंप्लीट जावच्या पयलीं बाब जॅक सिकेराचो स्टॅच्यू सेक्रेटेरिएटान म्हाका दिसता येवपाक जाय। त्या खातीर जे रेझोल्युशन मांडपाक जाय असेंब्लीन जे रेझोल्युशन मांडपाक जाय गोंयकाराचे वाटेन हांव मांडटलो। आय विल प्रेझेंट द रिक्वायर्ड रेझोल्युशन। कळंगुटे अस्मिताय दिसाची कार्यावळ जाली। आमदार मायकल लोबो आदलो आमदार तियोतीन परेरा ओपिनियन पोलाचेर उलयले। जेन्ना ओपिनियन पोल दिलो तेन्ना मिटिंगी जाल्यो सगळ्या लोकांनी आयकलें। दोतोर जॅक शिकेरान आमी सगळे स्वाताचेर मिटिंगे केल्यो काणकोण ते पेडण्या पासून आनी अशी मिटींग करून लोकांक पटयलें। इतल्या मजगतीं काँग्रेसीचो फोंडेचो आमदार रवी नायकान पणजे केक कापून अस्मिताय दीस मनयलो। जॅक सिकेराचो पुतळो सचिवालया मुखार आसचो म्हूण रवीन विशय काडलो। अस्मिताय दीस मनोवपा फाटल्यान गोंयकारां मदीं फूट घालपाचो हेतू दिसता म्हूण रवी उलयलो। त्या वेळार आमचो पयलो दुसरो प्रायम मिनिस्टर जालो तोय बी वारलो आमचो लाल बहादूर शास्त्री। मागीर इंदिरा गांधी येयली आनी हे इंदिरा गांधीन हे रिफरंडम पार्लमेंटान पास केलो आनी ताका लागून आमकां हे ओपिनियन पोल मेळ्ळो। पूण आमी गोंय फुडें गेले नाल्यार एक भाग एक कलेक्टर खंयच्या सावंतवाड्यान हे गोंय पळयतलो आशिल्लो आनी आमचे 1-2 MLA मेळटले आसले आमकां। तांकां लागूनच जे आमचे जॅक सिकेरान जे हांगसर फायट दिली आमचे एक्स MLA जगदीश राव तेजें कोण नांव घेयना खरें म्हणटा तो बेणकणी म्हाज्या वांगडा तोवूय आशिल्लो म्हणून आमी तांकां विसरूंक शकना। ताका लागून जॅक सिकेर जो आसा तेजो पुतळो जो आसा घालपाचो तो कित्याक बांदोडकार भाऊसाहेब बांदोडकार आनी तो दोगूय फ्रेंड आशिल्ले म्हणजे हे दोगूय लिडर आशिल्ले ते दोगांचे पुतळे एकट्याचो आयला दुसऱ्याचो येवचो हें म्हाजी मागणी। कोणी नाल्ल फोडूं गोंयकार लोक हुशार आसा गोंयच्या लोकांक कळटा कोण कशें कितें करता कोण कित्याक लागून करता। गोंयचे लोकांक डिवायड करपाक पळयता ही आयडिया गोंयच्या लोकांक डिवायड करपाची कारण एक दुसरी BJP येवची अशें म्हण तेंची प्रयत्न आसा।
सो तेणे हे डिवायड केले की तांकां मेळटलें म्हणून. तशें जावची ना. गोंयचे लोक भयंकर हुशार जाल्या. गोंयचे लोक इतले हुशार कोण जावना. ते वेवस्थीत कितें आहा ते काँग्रेसीकच करतले आनी काँग्रेसी फाटल्यान रावतले. त्यावेळी सुद्धा जॅक शिकारा म्हणटालो आमी की ताणी विरोध केलो म्हणजे गोमंतक महाराष्ट्रा पासून उरलो, एक सायड जाली. परंतु असे काही अनेक आमदार मंत्री आशिल्ले आमदार आशिल्ले ताणी विरोध केलो. महाराष्ट्र गोमंतक पक्षाचे काही आमदारांनी सुद्धा विरोध केलो न्ही तेन्ना. अशें तेन्ना उलयलें गेलें की क्रिश्चन बंधू आमचे गोमंतकान रावले, वोटींग केलें आनी हिंदूंनी महाराष्ट्रान विलीन जावप असो मतदान केलें. पण ही गोष्ट पूर्ण चुकीची आसा. हिंदून सुद्धा त्यावेळी मतदान केलें की आमकां स्वतंत्र गोवा जाय. अनेक महाराष्ट्र गोमंतक पक्षाच्या आमदारांनी सुद्धा वोटींग केलें की आमकां महाराष्ट्रान विलीन नाका. आता जॅक शिकाराचें नांव घेतलें वता आमकां पूर्ण तेंच्या मदीं आदर आसा, प्रश्नच ना. परंतु एक नांवात घेवन फुडें एक पक्ष आतां तेचो फायदो घेवपाक सोदता त्या नांवाचो आनी त्या धर्माचो. केवळ जातीचें राजकारण न करता आज पर्यंत त्या दिनाक कोणी महत्व दिलें गेलें ना. यंदाच एका पक्षान स्वताच्या स्वार्थासाठी तो विषय वयर केला. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.